माय मोगाचो येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. IIT आयल्यार गांव जातलो काबार. आमकां IIT नाकाच. कोडार लोक पेटल्यात हट्टाक. लोकांनी असल्या प्रकल्पाक करचो न्हय विरोध, दिवचो येवकार, सांगले मुख्यमंत्र्यान. कुंकळ्ळी आदीच पातळा प्रदूषण, लोकांचे चल्ल्यात हाल. आता प्रस्तावित फिश मिल प्रकल्प आयल्यार लोकांच्या जीवाक जातलो धोको निर्माण. प्रस्तावित फिश मिल प्रकल्पा आड निषेध करत पेटल्यात कुंकळकार. राज्यांत वत पावसाचो खेळ आसा चालूच. 15 सप्टेंबर मेरेन हवामान आसतले सुके. केन्ना केन्नाय पडटलो हलको पावस. हवामान खात्यान उक्तायला अदमास. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. काणकोण, सत्तरी, सांगे, फोंड्या करत शेवटाक फोंड्या कोडारच IIT स्थापन करपाचो प्रस्ताव जाला. ही IIT आयल्यार गांव काबार जातले. आमकांय चिड्डून उडयतले. आमकां IIT नाकाच म्हणत लोक हट्टाक पेटल्यात. जाल्यार अशा प्रकल्पाक विरोध करपा फाटली कारणां लोकांनी स्पश्ट करची अशें आवाहन मुख्यमंत्र्यान दिलां. आतां IIT कोडार येता काय गोंयांत आनी खंय येता हें मात वेळूच सांगतलो. काणकोण, सत्तरी, सांगे, फोंड्या करत शेवटाक फोंड्या कोड्डारच IIT स्थापन करपाचो प्रस्ताव जाला. ही IIT आयल्यार गांव काबार जातले. आमकांय चिड्डून उडयतले. आमकां IIT नाकाच म्हणत लोक हट्टाक पेटल्या. जाल्यार अशा प्रकल्पांक विरोध करपा फाटली कारणां लोकांनी स्पश्ट करची अशें आवाहन मुख्यमंत्र्यान दिलां. आतां IIT कोड्डार येता काय गोंयांत आनीक खंय येता हें मात वेळच सांगतलो. कोड्डार प्रस्तावित IITक व्हड प्रमाणात कोड्डारच्या थळाव्यांनी खर विरोध केलो. कोड्डार हो पुराय वाठार लागवडीचो आसा. चडशे लोक ह्याच मळ्यांचेर उत्पन्न करून आपली पोटां भरतात खंय. IIT कोड्डार आयल्यार गांव नश्ट जातलो असो भंय थळाव्यांनी उक्तायत IIT नाकाच म्हण बोवाळ केलो. आता हे जंपाचे मुख्य मुद्दो म्हटल्यार सगळ्यांक खबर आसा आनी सगळ्यांनी आपणाची तयारी करून सगळे हांगा येयल्ले आसा. मुख्य मुद्दो म्हटल्यार जी कोडार गांवांत IIT येता ती कोणाकूच नाका. आता आमचो जे कितें मुद्दे आसा IIT कित्याक नाका ह्या संबंधान थोड्या भितर सांगता. पहिली गोष्ट म्हणजे आमकां जशें नोटिफिकेशन येयलां हितून गॅजेटीचेर की 14 लाख आनी वयर कितें तरी स्क्वेअर मिटर जमीन आसा आनी ती म्हणल्यार तेणी 4 शब्द वापरल्या. एक अनकल्टिवेटेड, अनयूज, रॉकी आनी बॅक अशी जमीन 14 लाख नाच थंय. थंय आसा चडांत चड 2 लाख स्क्वेअर मिटर. म्हणजे थंय IIT येवपाक शकना. जर हेलीच समजा वर्सां जाल्यार ते बाकीची जमीन जी आसा ते घेत रावतले. कारण IITक मिनिमम जमीन जाय ती 12 लाख स्क्वेअर मिटर मिनिमम. तेज्या वयर मागीर ते जाय तितली घेवं शकता. आनी मॅक्झिमम हांवें पळयलां की IIT खरगपुरा कडेन 84 लॅक्स आसा. म्हणजे तांकां एकदां घुसपाक जर दिलें हळू ते सगळे वाडत रावतले आनी ते घेत रावतले. आनी तुमी जाणा की टॅलंटेड लँड सुद्दां ते घेवं शकता. दुसरें आसा ते मुद्दो असो आसा की थंय कल्टिवेशन आसा. आमचे बरेचशे सादारण 46 लोक आसा पळय तांकां 95 ऑर्डर दिल्ली मामलेदारान ते टॅनंट आसा म्हणून. मागीर ते ऑफकोर्स फुडें कोर्ट गेले ते अप्पर कोर्ट मागीर ते सोडून दिली. पूण थंय अजूनय कल्टिवेशन चालू आसा. आनी त्या शिवाय 38 लोक आसा जे आसा ते ऑलरेडी टॅनंट म्हणून डिक्लेअर जाले. It is given by the Director of Technical Education to concerned department of कोमुलदार. पण शेअर होल्डरां विश्वासात शेअर होल्डरां आता तेंच्यांनी फुडें आतां सरता आमी जेन्ना अवेरनेस येयलें जेन्ना न्यूज जावपाक लागले तेन्ना आतां लोक जी जागृतकाय येयल्या. कित्याक हे असलो जो वेव्हार आसा न्ही हो आमगेलो कृषी प्रधान जावं आमी बागायतदाराचो लोकांची एरिया आज ती घेवन जर तितर कन्स्ट्रक्शन आनी हें जावपाक लागले लोक कशे जगतले. IIT सारख्या राष्ट्रीय प्रकल्पांक फकत विरोधा खातीर विरोध करचो न्हय तर ताचे बदला तांकां येवकार दिवचो अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हाणें सांगलें. फोंडेच्या कोड्डार हांगा प्रस्तावित IIT आड थळाव्या लोकांनी केल्ल्या विरोधाक जाप दितना ताजी ही प्रतिक्रिया आयली. सध्या ह्या प्रतिश्ठीत संस्थे खातीर ही 5वी प्रस्तावित सुवात आसा. अशा प्रकल्पांक विरोध करपा फाटली कारणां लोकांनी स्पश्ट करची अशें आवाहन ताणें ह्या वेळार केलें. विरोध करपाची संवय जाल्ली आसा
म्हाका दिसता IIT सारकिल्लो जर प्रोजेक्ट आतां आसत जाल्यार अननेसेसरी लोकांनी विरोध करूंक जाय म्हणून करचो न्ही. म्हजें स्पश्ट मत आसा. आमी वेलकम करपाची गरज आसा. गोंय सारकिल्ल्या 100% लिटरेट स्टेटीत अशा पद्दतीची मनोवृत्ती जी आसा ही बळगोवपाक जायना. आमी आमच्या भुरग्यांच्या फुडाराचो विचार करप ही काळाची गरज आसा. आमी IITक विरोध कित्याक करता हो पयलीं लोकांनी सांगचो. कितें म्हणून अशें की बाबा IITक विरोध करी सारकें कोण तरी फाटल्यानच्यान फूस लायता. म्हणजे थोडे मनोवृत्तीचे अशे जे लोक आसा पळय न्ही हे गोंयांत अशा पद्दतीचे नॅशनल प्रोजेक्ट येवपाक दिना. हांव जाल्यार म्हणटलो की हे राष्ट्रीय प्रोजेक्ट येता तांकां आमी राष्ट्र हितांत आनी गोंय जेन्ना नॅशनलिस्ट अशा पद्दतीचे आमकां प्रोजेक्टा खातीर सातत्यात सपोर्ट करपाची गरज आसा. काणकोणा IITची घोशणा जाल्ली पूण थळाव्यांनी उदक, रानजीव, सैम अशा विशयांचेर तिका विरोध केल्लो. उपरांत मेळावली 70 तर इतलो विरोध जालो की बायलां भुरगीं पुलिसांची वाट आडावन जमनीर न्हिदली. सांग्यार लेगीत विरोध जालो. फोंडेच्या संजीवनी साखर कारखान्याची जमीन IITक दिवपाची अफवा पातळ्ळी. उपरांत आतां IIT फोंड्या कोड्डार येवपाचो प्रस्ताव जाला. आतां हांगाच IITची थापणूक जातली काय आनीक खंय वतली काय फकत IIT गोंया पुरतीच भोंवतली हो एक मोठो प्रस्न. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, समृता खणगांवकर आनी वैष्णवी साळगांवकर. हालींच उजवाडाक आयिल्ली ईडीन बार्देजाक कोट्यांनी रुपया घोटाळो उक्ताडार हाडलो. ही बातमी दिशाभूल करपी पर्यटन कॅबिनेट मंत्र्याचेर सेरुला कम्युनिटी कडेन प्रशासना कडेन फटिंगपणान सहकार्य केल्ल्याचो आरोप सेरुला कम्युनिटीच्या भागीदारांनी केला. हाचेर TMCन पत्रकार परिशदेत डबल इंजिन सरकाराक उजरावन काडले. 6200 स्क्वेअर मीटर सर्वे क्रमांक 179/1 पेन्ना दे फ्रांका गावांत आसा. परवरी युवा वेलफेअर ट्रस्टाच्या नावान आसा. हो घोटाळो कागदपत्री पुराव्या सयत मुख्यमंत्री आणि महसूल मंत्र्याक 27 जुलयाक सादर केलो. That scam worth crores of rupees. ED exposes of land grab in Bardez. Now Serula Comunidad is in Bardez. The landscape what they are exposing, catching whom they are, we don't know whom they are catching, where they are getting bail, they are going out. What is happening to the land, nobody knows. But I am pointing out to you something where the cabinet minister is directly involved. The cabinet minister under the name of Porvari Yuva Welfare Trust, of which he is the settler which is the chairman, oh, you understand, had applied for 6,200 square meters of plot of Serula Comunidad. Now the rule is that whenever there are vacant plots, at the beginning of the year, in the month of January, they have to be published on the notice board. This was never done. But on the contrary, a gazette is being issued in October 2024 saying that this land is vacant, institutional land. And this Yuva Trust of Porvari, headed by Rohan Conte, the official gazette which it came dated 1st November 24, announcing that Porvari Yuva Welfare Trust has applied for the land named dash. This is gazette on lot number dash. Survey number 179/1. Okay. Of Bardez Taluka. Construction 6,000 for construction of building premises for institutional purpose. What is the interest? Nobody knows. The application for the land survey number 179/1. But the form 1 and 14 of survey number 179/0 has been attached. 171 is not attached. Therefore, survey number 179, 179 are two distinct and therefore different plots. The Gaonkar has lodged a complaint to the Chief Minister, to the Revenue Minister, and since there was no action, he lodged a complaint to the Governor. कागाळदाराक अधिकाऱ्यांकडल्यान कसलीच जाप मेळूंक ना वा कसलीच कारवाई जाल्ली दिसूंक नाशिल्ल्यान 10 जुलयाक सादर केल्ली कागाळ घेवन राज्यपालाकडेन संपर्क साधलो. हे कागाळी वांगडा सगळी गरजेची कागदपत्रां आशिल्ली. जातून मुखेल कोमनिदाद जमिनीचेर फटिंगपणान बळकावपाचें प्रकरण स्पष्टपणान मांडला. या गव्हर्मेंटानी इन रिगार्ड टू कोमदाद लँड जी लूटमार चालू हा, फॉर एग्जाम्पल आता सांकवाळ कोमदाद हे लाखांचो लाख लुगार जुवारी दिन तेणी जुवारीन बिल्डरांक कोण आमगे आख्खें अर्द गोंय आमगे आख्खी अर्द कॉन्स्टिट्युएन्सी काबार केल्या सांकवाडे. आनी गव्हर्मेंटाचें कांय एक्शन घेवपाकूय करना ना म्हण तो लुगार पत्त घेवपाक ट्राय करना. पयलें ते सांगता की ते दिली आनी तें दिली आत सालवार करूं जायना. अरे दिली तें दिली आनी आत सालवार करूं जायना जाल्यार
तुमकां हे भाशेन चान्स पडलो तुमी आख्या गोंया कोण काबार करता मरे. आतां रिसंट आनी एक केस मुखार येयल्या ती कोमदाद ऑफ केलोसीम तेणी एक एड घायलो आहा की एक दिल्ली बेस्ड बिल्डर डेव्हलपर ऑल ग्रेस म्हणून तेणे 50,000 स्क्वेअर मिटर लुगार लिजा मागता. अरे जुवारीन लुगार लिजाकू मागलोलो आनी गोंय आमगे जुवारीन सांकवाड विलेज काबार केली. आतां कुट्टाडी कोमदाद आनी केळशी कोमदाद तेच जेवढी काही न्हू सांकवाडी इतली तेंगेलो लुगार तुमी कोण हे काबार करूंक कोत्ताय. सो हांव गव्हर्मेंटाक विचारून सोदता चल्लां कितें आमगे कोमदाद ज्यो आमगे नीज गोंयकारां लागून हे लुगार दवरलोले सामके ओरिजिनल गोंयकार आहाय तांकां तेय लुगार तुमी तेंगे रायट काडून तुमी कोण काबार करूंक सोदताय. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, गौतमी गांवकार आनी ओमकार देशप्रभू. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. आता कारखाने नाकात आणि प्रदूषणय नाकात. कुंकळ्ळेच्या थळाव्यांनी एक भूमिका घेतल्या. तांच्या भलायके कडेन खेळ चलिल्ल्यान ह्या शारांत प्रस्तावित नुस्तें मिल प्रकल्पा आड निषेध सुरू जाला. थळावे लोक आणि शारांतले अधिकारी प्रदूषणाक कंटाळल्यात आणि हे खेपे तांणी फाटीं सरचे ना अशें थारायलां. कुंकळ्ळे पालिकेन नियोजीत फिश मिल प्लांट प्रकल्पाक खर विरोध केला. परिशदेच्या वांगड्यांक दिसता की हे शार पयलीं साबार प्रदूषण करपी उद्देगांनी भरिल्ले आसा जे वातावरणात हानिकारक धूर सोडटा आनी उदकाच्या स्त्रोतांत कोयर सोडटा. हे नवे उदरगतीक लागून सध्याचे पर्यावरणीय संकश्ट आनीक वाडटले अशें तांचें म्हणणें आसा. ह्या प्रदूषणाक लागून समाजात भलायकेच्यो समस्या वाडल्यात आनी उद्देजीक उत्सर्जनाकडेन संबंधित गंभीर दुयेंसांचें निदान जाल्ल्यान जायत्या व्यक्तींक मरण आयलां असो थळाव्यांचो दावो आसा. पालिका परिशदेच्या अध्यक्षान साबार नगरसेवका सयत प्रदूषण नियंत्रण मंडळाक आव्हान दिवपाचे उतर दिले. नवे कारखाने उबारपाक परवानगी दिवचे परस चड प्रदूषणाक लागून अस्तित्वात आशिल्ले कारखाने बंद करचे अशें तांचें मत आसा. प्रपोजल येयलो फॅक्टरीचो फायलेली तेजी आज आमगेली मिटींग आसली रेजोल्युशन घेवपाची. सगळ्यांनी ऑब्जेक्ट केला. कोणे आमच्या कावन्सिलान 14 कित्याक लागून केला आमच्या लोकांक लागून केला. आमकां कितें फायदो आसा म्हूण केलो ना. हो येयले जाल्यार पोल्युशन आमी आसलो त्यो फॅक्टरी पयलीं तूं सोड आतां येयले जाल्यार आमच्या टेंडर येयलो आनी आमी लोकांक मान घाल म्हटलें. आमकां लोक एक एक जाता आमकां कितें आख्या कुंकड्या मारो येयल्या कॅन्सर आहा आनी कितें आहा चडवयता आहाय काय म्हूण. ही जर फायल कायदेशीर आसा जाल्यार आडावपाक शकता काय ना. कायदेशीर ना म्हूण दवरली तेगे कायदेशीर ना म्हूण दवरली फायल बेश्टी दवरना. आमी ते डिसिजन घेयला मिटिंगेक तेजे आमी पोल्युशन बोर्डाक लेटर करून आमी धाडपाचें रेजोल्युशन घेवन. पयर आतां उदक वयता म्हूण एक्शन जालें रिपोर्टर आसले आमगेले तेजे एक्शन जालें. दुसऱ्या दिसा फॅक्टरी ओपन म्हणटाय एक्शन जावपा जायना रिएक्शन जावपा जायना. एक्शन ते एक्शन जावपा जाय न्हू. बंद जाल्यार बंद व्हरोंक जाय. थोड्या दिसा आमी बोर्ड घाली मागीर आमकां स्टार्ट जाली. तेका म्हणटा आसतलें आमी कावन्सिलान गेले आनी सीओन दिल म्हूण हांवें एक बघा सीओ कितको दितलो. हो मेन मुद्दो तो रस्तो जो आहा पळय फिश मिला वचपाचो तो म्युन्सिपालिटीच्या एरियांतल्यान वयता. ह्या फर्स्ट फेजीचेर हे सगळें भायर पडटा की म्युन्सिपालिटीन एनओसी दिली जाल्यारच हे फिश मिल येतली. एक मुद्दो. दुसरे मुद्द्यार हांव कितें उलयता फिश मिल ही जवळ जवळ 2 जुलयान फायली इनवर्ट जाली आनी कावन्सिलाक कळटा 4-5 दीस पयलीं. हेच भितर कोणे भितरल्या भितर कोण येता हिंगा म्युन्सिपालिटीन कशें येता कितें जाता हें कावन्सिलाक कळना. आज 4 पर्सनाक जालें जाल्यार 4 पर्सनाक म्हणटा आपल्या फायल मेळना म्हणटा. हेजे वयल्यान कळटा की खंय तरी भायलो खंय तरी फोर्स आसा तो ही म्युन्सिपालिटी चलयता आमगे 4 पर्सनाक सोडून. वॉर्ड कावन्सिलर जो लक्ष्मण नायक आसा हेणें सगळें हे ब्लंडर केलें. हांवें थिंक तेजेर चार्जीय केले की तुमी ह्या हप्त्यान आसा हप्तो घेवपाक आसा म्हणून फिश मिलाचो. कारण तुज्या वॉर्डान तर फिश मिल येता म्हणून तुका कळना जाल्यार तूं थंय कावन्सिलर जावन फायदो कितें. मागीर ते कॅनलाचेर जेन्ना हे चलताले कितें चलताले इलिगल जे स्ट्रक्चराचे हे सर्वे चलतालो इलिगल कन्स्ट्रक्शन कितलें आसा तेजी सर्वे चलतालो तेन्ना ह्याच कावन्सिलरान रोखडो युरिया आलेमाक आपोवन हाडून युरिया आलेमाक ऑन द स्पॉटाक WID मिनिस्टराक फोन मारून तेजी सर्वे बंद करपाक लायिल्ले. ही 3-4 म्हयन्याची फाटी गोश्ट. जाल्यार तुमच्यांनी इतली फास्टर एक्शन घेवपाक जाता जे जो गव्हर्मेंट खरें बरें करता. कारण फ्रेश वॉटर वाचोवपा खातीर करता तेका जर तुमी आडायतात जाल्यार ही इतली घातक येता तेन्ना तुमच्यांनी कांय एक्शन घेवपाक जायना. जे तुमकां आख्खी कावन्सील लागता. आमी ऑपोज फॉर्म ऑपोज आसा. कारण आज जर ही जी फिश मिल तर गोंयांत येयली जाल्यार कुंकळकार
घरान राती 7 जाता घरांतल्यान भायर सरपाना, कर्फ्यू लावपा पडटलो, हे म्हाजें हें आसा. आनी दुसरें म्हणल्यार ही जी हें आसा कितें शेतां त्या सायडीन जी शेतां आसात, ही शेतां सगळीं जवळ जवळ आमचे आमोल्यांतले भाव जे शेतां रोयतात, हे सगळे त्या सगळी उदक शेतां वयतलें आनी सगळी जमीन पडली म्हळ्यार पिड्यार जातली. हांवें केन्नाय सपोर्ट करूंक ना. 2013 पर्रीकर राजन हाडले तेन्ना ते मेळ्ळे तेणे, आनी तेन्ना कोण कावन्सिलर आहा तेन्ना हांव लेडी कावन्सिलर आहा, हांव आसतना ते हाडूंक ना. आनी म्हणजे इलेक्शन करपाची गरज ना, हे ना येता जे भुरगे तांकां कांयच खबर उरना, बेश्टे एलिगेशन करीत रावतात. मग आज ओपोज केलं तुम्ही ना? ओपोज केला सगळी हिस्ट्री जागून ओपोज केला. आमी लोकां बरोबर आहा, लोकां खातीर आमची सगळे ओपोज करता. सर तितून भितर लास्ट आसा तें डिसिजन सीओ फुडें आसा. जर कायदेशीर आसल्यार सीओ करूंक शकता. कायदेशीर आसा वो ना आसा हो प्रश्न मिटिंगे भायलो, ते सीओ पळयतलो. पूण सीओ म्युन्सिपालिटी एक्टा प्रमाणे वागूंक जाय. म्युन्सिपालिटी एक्टा प्रमाणे कावन्सिलाच्या रेजोल्युशना भायर ताणें वचूंक जायना. सो ताका तुगे गव्हर्मेंटाचो फॅसिलिटी करपाचो आनी खंयची गव्हर्मेंट लागना, लोकल बॉडीचोच लागता. सो रेजोल्युशना प्रमाणेच ताणें वागूंक जाय. पूण हे इम्प्लिमेंटेशन म्हण आहा पळय सर्क्युलर, ते तेज्यान हें करूं जाता. ताका कावन्सिलाचे रेजोल्युशन नाका, ही पॉलिसी मेळटा, ते डिसायड आमी कावन्सिलानच करपाचें. सध्या परिशदेची भूमिका खर आनी स्पश्ट आसा. थंयचे लोक तिडकल्यात आनी निशेध चड खर जायत आसा. पूण म्हत्वाचो प्रस्न कायम आसा. हो प्रकल्प थांबोवपाक हे फावोशे जातले काय, वा सरकार पर्वा करिनासतना फुडें वतले? गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीष परब, लिन्झी मिनेझीस आनी अरुण नायक. कुंकळे झूज अजूनय चालू आसा. परिशदेच्या धाडसी भूमिका उपरांत भलायकेच्या वाडट्या समस्यांक अनियंत्रित उद्देगीक प्रदूषणाकडेन जोडून तिडकल्ले थळावे लोक रस्त्यार आयले. व्हड प्रमाणात निशेध करत कारखानो बंद करचो नाजाल्यार लोकांनी आपली भूमिका घेवपाची शिटकावणी दिल्या. 2018 हो एक प्लांट जो फिश मिलाचो आशिल्लो हो 2018 आयिल्लो. आनी 2018 जेन्ना आमचे कावन्सील आशिल्ले तेन्ना आमकां आमचे आदले युडी मिनिस्टर बाकी आले म्हणून सांगले की ताबडतोब तुम्ही हो जो स्क्रॅप जो फिश मिल जो येयला तो स्क्रॅप करा म्हणून. सो तेन्ना आमी सगळ्यांनी बसून कावन्सिलाक रेजोल्युशन घेवन हो जो प्लांट जो तेन्ना येवपा आशिल्लो तेन्ना आमी तो स्क्रॅप केलो. आज त्या धर्तेचेर तोच फिश मिल प्लांट परत एकदा आमच्या कावन्सिला मुखार आयिल्लो आसा. आनी आयज खास करून ही बैठक जी आसा आयची ही आमी आयज हिंगा आयोजीत केल्ली. आनी ह्या बैठके भितर आज सगळे कावन्सिलरान ताका अपोज केल्लो आसा. एक बरी गजाल आसा. त्याच प्रमाणे हांव सांगपाक सोदतां आनी हांव स्ट्रेट एक शिटकावणी दिवपाक सोदतां की कुंकळकार आमी कोलवता न्हू. जशें तुमी नाचयतात तशें नाचपाक आमचें पर्यावरण हें आमकां सांबाळपाक जाय आमच्या फ्युचर जनरेशना खातीर. हो जस्ट ट्रेलर, अभी पिक्चर बाकी है. जर हें अशेंच चालू उरलें जाल्यार सगळे 5000 वयर लोक रस्त्यार येतले आनी रस्ता रोको जातले आनी लॉ एंड ऑर्डर हातीन घेवपाक पडटलें आमकां. कित्याक ही कुंकळे आतां जी फकाणां चल्ल्या पळय न्ही, कितें खंयचोय प्रोजेक्ट खंयचो आख्खो गोंयचो भरता खंयचोय रेड इंडस्ट्री धाडटा कुंकळे उडयतात. कितें ग्रांटेड धरल्या लोकां तुमी कुंकळकारां ग्रांटेड धरल्या काय म्हणून. हो आतां केपे प्रोजेक्ट तेणी अपोज केलो म्हणून हाडून कुंकळे माथ्यार मारलो. ऑलरेडी 22 वर्सां जालीं तो डंप आसा तो काडप जालो ना. सीएम एश्युरन्स दीत आसा, LOP आमकां तांकां प्रपोजल घालता तो एश्युरन्स दिता. ही कितली 3.5 वर्सां जालीं हें चालू आसा. आनी आतां तेणें ऑक्टोबरान डेडलायन दिला. हें ऑक्टोबरान डेडलायन दिना, ऑक्टोबरा भितर तेणें काडची अशी आमची सगळ्याची मागणी आसा. आनी हेजे मुखार आमी कसलेच हे फिश मिल तर कशेंच आमी हाडपा दिवपा ना. जेन्ना कुंकळकार सतत ओपोज करता ह्या पोल्युटींग युनीट कुंकळे, कित्याक पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान ऑलरेडी डिक्लेअर केला की सबंद गोंयांक कुंकळे इंडस्ट्रियल मोस्ट पोल्युटेड आसा. सीएमान असेंब्लीक सांगलां की आपूण आनी पोल्युशन जावपाक दिवचें ना. आमचो ओपोजिशन लिडर युनीट बाब सदींच सांगता की आपूण हिंगा आनी फिश मिल येवंक दिवपा ना. सतत तो कुंकळकारां बरोबर आसा. तेन्ना हे परमिशन मेळटा कशें हो क्वेश्चन मार्क आसा. आनी हांव तुमकां आयज इतलेंच सांगूंक सोदतां की कुंकळकार आजून भोगीच आसा. ह्याच भशेन जर कंटिन्यू जालें तर कुंकळकार फाटीं रावचे ना आनी एका लागून बाकीच्या मिलांचेर बी प्रॉब्लेम जातले. तेन्ना हें जें परमिशन दिलां तें तुरंत फाटीं घेवचें आनी असल्यो पोल्युटींग युनीट कुंकळ्या हाडची न्हू. इवन MLAन आमगे सांगला फॉर्मेलिन गँग म्हणून. आतां हे फॉर्मेलिन गँग ते सगळी आख्खें गोंय जाणा. तेंगे हात लोकां रक्तानी हें जाले आसाय.
लोकांक कॅन्सर दिले आसते मी कुंकळकारांक आनी कॅन्सर दिना काय. वी आर ऑलमोस्ट इन द लास्ट फेज ऑफ दीस पोल्युशन. आमी तरी कुंकळे म्युनिसिपालिटी रेव्हेन्यू दिताय, गव्हर्मेंटा रेव्हेन्यू दिताय, आमचो लोक सोडून एक रेव्हेन्यू दिता जाल्यार तुमची जबाबदारी आसा आमकां पळोवपाक. आमी तुमचे बरें आमी हें घेवन भायर सरपाचें, सद्दां भायर सरपाचें हें घेवन मागीर तुमी सरकार कसलो चलयताय. आनी एक मागता सरकारा कडच्यान खरं हेचेर इन्व्हेस्टिगेशन करचें आनी कुंकळकारांक मेडिकल इन्शुरन्स दिवचें. कित्याक 20 वर्स जालीं आमी आमगे मेडिकल आमचो कितलो लोक बरो ना हिंगा. त्याक मेडिकल इन्शुरन्स दिवचे. इंडस्ट्रियल स्टेट हाडला, पॉयझनस हाडला, तुमगे इंडस्ट्री मिनिस्टर सांगता इट्स ए रेड कॅटेगरीज इंडस्ट्रीज, जाल्यार आमकां शिकोवन आनी व्हॅल्यू कितें उरला. मागीर तुमी कितें मेसेज दिता यंग जनरेशनाक दॅट युअर गव्हर्मेंट इज फेट, इट इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस. तुमी तरी सारको करा न्हू. आतां इंडस्ट्री आसा वास घेवपा न्हू आमकां सोड स्टील कॉन्स्टिट्युएन्सी हाका इफेक्ट जाता, केपें कॉन्स्टिट्युएन्सी जाता, आंबावली सगळो पार्ट तुगे पोल्युटेड, गाडी अण्णे बाळ्ळी पोल्युटेड, गाडी म्हाका दिसता वेळ्ळी ते सुद्दां पोल्युटेड. त्या खातीर टोटल लोकांनी उठोन हे आपल्या लायफाचे असून भायर सरपा जाय आनी हाका स्ट्रॉंग ओपोज करपा जाय. आतां तेणें तो प्रश्न करता चीफ मिनिस्टराचो ओपोज घालो, ओपोज घातलो तेणें सांगलें कितें तो पंप सपोज चीफ मिनिस्टर सांगलें की आनी हेज्या मुखार येवपा दिवपा ना. जाल्यार आमी कितें म्हणटाय जाल्यार येवपा दिवपा ना जाल्यार हो विचार जावपा आसा येयलो. जुलय म्हयन्यात फायल भितर हालोली, पयसा येयली, कोण दिली जाल्यार तुमी कॉन्सुलरा कडेन सगळे एकठांय जावन एक मिटींग घेयल्या की बाबा आमकां एक फायल येयल्या ती आमी कितें करया तेजें रिजोल्युशन घेयलां ना. जाल्यार आतां आमी म्हणटा कितें फॉर एक्झाम्पल हें पोल्युशन फीश मिलाचें सांगना इतलें येता तें कोणाक चोवपा दिसची कोणा पयल्या पासून घर धांपतलें हें फॉर्म्युलेन आमी कित्याक जाल्यार फॉर्म्युलेन हें सगळें आहा न्ही कुंकळकारां मान काबार कोण जाल्यार तुमी घेवपा सोदताय. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीष परब आनी मुजेफ शेख. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. ह्या खिणाक पावस उणो जाला आनी गोंयांत मळब, निवळ आनी उश्ण दिसाचो काळ येवपाची शक्यताय आसा. 15 सप्टेंबर मेरेनच्या हवामान खात्याचो अदमास चड करून सुकी परिस्थिती दाखयता. केन्ना केन्नाय हलको पावस पडटलो. बुधवारा दिसाची सुरवात कांय प्रमाणात नितळ मळबान जातली. तापमान 31 डिग्री सेल्सियस मेरेन वाडटले असो अदमास आसा. आर्द्रतायेक लागून तापमान आनीक उष्ण जातले. उण्यांत उणें तापमान 25 डिग्री सेल्सियस मजगती आसतले. लोकांक हायड्रेटेड रावपाचो सल्लो दिला. पावस उणो जायत आसा. नितळ हवामान वाटेर आसा. 15 सप्टेंबर मेरेन सुको काळ आसपाची शक्यताय. कांय वाठारांनी फकत उणो पावस पडूं येता. तापमान 31 डिग्री सेल्सियस मेरेन पावतले. आर्द्रतायेक लागून उष्णताय. तापमान सुमार 25 डिग्री सेल्सियस मेरेन उरतले. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.